मोगाचनो तुमकां समेस्तांक देवबरी सांज येवंक वाड्यावर कॅरल सिंगिंगाक तुमकां हांगासर आमी स्वागत बरो येवकार मागता. आतां पयलें जावन पयलो वाडो वेलंगणी वाडो तांचे कॅरल्स जेजू बाळोक जल्माला संतोष पावया गोरवां कावणेर न्हिदला पळोवन रावया. तांणी हांगासर मुखार येवचें आनी कॅरल सिंगाक तयार जावचें. जेजू बाळोक जल्माला संतोष पावया म्हणल्या मधुर गायना मुखांत्र तुमचे मुखार येतात वेलंगणी वाड्याकारां तांकां आमी समेस्तां स्वागत करया. जेजू बाळोक देवाचो एकलोच पूत तरी सगळ्या संवसारा खातीर सोडवण हाडून आयलो. ताच्या जननान सगळो संवसार उजवाडान भरला. सर्ग संतोषला दैवीक आनंदान तो भरला. ह्या जेजूक भेटोवंक आतां आमी आयती जावया. मुखार मुखार मस्त जागो खाली आसा. आयिल्लीं पाट्टींत बसनाकात दयक करून मुखार बसा. उपरांत आयिल्ल्यांक फाटीं बसूंक सुलभ जाता दयक करून मुखार खाली सोडनाकात. नातल्या भायर मागीर रुकामळा बसोवचें पडटा ताका तुमी कारण जातात. दयक करून तुमी मुखार बसा. तशेंच मोबायलांनी तुमी स्विच ऑफ करा, सायलेंट दवरा. मीस लायव्ह जाता देखून सगळे लोक पळयता देखून भक्तीन हें मिसाचें बलिदान आमी करचें. आतां वेलंगणी वाडो बाळोक जल्माला संतोष पावया गोरवां गावणेर न्हिदला पळोवन रावया. पोटव्या संगी संतोष बरीत गितां गावया. गवळ्या संगी मोगा बरीत काणी काडया. जेजू बाळोक जल्माला संतोष पावया गोरवां गावणेर न्हिदला पळोवन रावया. गोडव्या संगी संतोष बरीत गितां गावया. गवळ्या संगी मोगा बरीत काणी काडया. देव देवाचो देवला संवसारात राय रायांचो न्हिदला त्या तणात. कोरांजाचो गयता अंतराळार वांको प्रकाश सगळ्या भोंयताळार. जेजू बाळोक जल्माला संतोष पावया गोरवां गावणेर न्हिदला पळोवन रावया. गोडव्या संगी संतोष बरीत गितां गावया. गवळ्या संगी मोगा बरीत काणी काडया. रात उजवाडल्या क्रिस्ताच्या नानान वाट दाखयल्या विचित्र नेकेत्रान. सर संतोषला दैवीक आनंदान संवसारान बऱ्या शांती समाधान. जेजू बाळोक जल्माला संतोष पावया गोरवां गावणेर न्हिदला पळोवन रावया. पोटव्या संगी संतोष बरीत गितां गावया. गवळ्या संगी मोगा बरीत काणी काडया. देव बरें करूं. वेलंगणी वाड्याकारांक भोव अपुरबायेन ती सांगाता मेळोवन गायिल्ल्याक उपरांत आतां
दुसरें जावन नित्यादर वडो ताच्या उपरांत पवित्र काळजा वडो नित्यादर वडो कॅरल्स घेवन हांगासर येता सस्नीक देवाक देखता आमचो देव दोसो आदी तसो आतां आनी सर्वदा आमचे संगी तो सदांच आसा तो आमकां कधीच अनाथ जावंक तो आमकां सोडिना सर्गींत हांव तो देवला आमकां बचाव करच्याक आमी ना फावो तरी आमच्या दुर्बळ्या ह्या काळजांत ताका आमी स्वागत करया ह्या सस्नीक देवाचो मोग सदांच आमच्या काळजांनी बिडार करून दी म्हणून आमी ह्या गिता मुखांतर मागया देव बरें करूं नित्यादार वाड्याकारांक आतां पवित्र काळजा वाडो उपरांत मदर तेरेजा वाडो पवित्र काळजा वाड्याकारां सोडवणदार आमकां आज जल्मला म्हळ्यार गिता मुखांतर हांगासर येतात तांकां आमी स्वागत मागता आसतना हें गीत आमकां कळयता की सगळ्या संवसारार सोडवणदाराच्या ऐण्या वरवीं उजवाड फांकला देखून आमी सर संतोश पावया देवाच्या पुतान मनशा रुपार जल्माक येवचें आमचें व्हडलें एक भाग जावन आसा जल्मल्या देवाच्या पुताक पळोवंक आमी आत्रेगून रावया आनी ह्या गिता मुखांतर सोडवणदाराचें बेसांव घेवंक आमी तयार जावया
संसारार स्वाट मागला संतोषान भोग मार बेतलेम शेरा आरोग्या जायना तुझ्या दारा सगळी सुराय मुनशा बळसाला मुनशाक सोडूच्या कोणी जाला संतोषान भोग मार बेतलेम शेरा तारोगा जायना तुझ्या दारा स्वर्गी सोराय मुनशा बळसाला मुनशाक सोडूच्या कोणी जाला हे 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 la 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 देव बरें करूं पवित्र काळजा वाड्या घरांत आतां मदर तेरेसा वाडो उपरांत सांत जूद वाडो मदर तेरेसा वाडो तांच्या कॅरल्स घेवन हांगासर येतात राय उदेंतीचे आमी सोमकन गुड्या रस्त्यांनी वाट धरून जेजू बाळकाक रायांच्या रायाक मेळोवंक ते राय हांगासर आयल्यात उदेंतीचे हे राय तांचे लागीं आसलें मोलादीक दिर्वें घेवन ते येवंक तयार जाल्यात बंगार दोंपो आनी रक्ताबोळो तांणी बाळकाक ते घेवन अर्पोवंक तयार जाल्यात आनी बाळका जेजूची आशिर्वादां घेवंक ते येतात आमचे लागीं मोलादीक दिरवीं नान जाल्यारी मोगाळ भावां भयणीनो आमची काळजां आनी मनां जेजू बाळकाक आमी समर्पण दिवया आनी बाळका जेजूची आशिर्वादां आमी आमचेर आमच्या कुटुंबाच्या संद्याचेर जोडून घेवया उदेंतीचे आमी सोमकोन गुड्या रस्त्यांनी वाटता बेतलेमाची भेट करूंक रायाची ये तारबोवा सर्यांच्या वत्सबायेन पसरच्या वाटता खंय आमकां पांय बाळकास शित्या सर्तीच्या ये तारबोवा सर्यांच्या वत्सबायेन पसरच्या वाटता खंय आमकां पांय बाळकास शित्या सर्तीच्या हाटला मोला दीप बंगा कानिक जावं रायाक म्हज्या धुबळे पायनाचो श्रृंगार भरला मोगान आमच्या ये तारबोवा सर्यांच्या वत्सबायेन पसरच्या वाटा खंय आमकां पांय बाळकास शित्या सर्तीच्या ये तारबोवा सर्यांच्या वत्सबायेन पसरच्या वाटा खंय आमकां पांय बाळकास शित्या सर्तीच्या देव बरें करूं मदर तेरेसा वाड्या घरांक आतां तुमच्या मुखार आमच्या मुखार येता सांत जूद वाड्या घरां तांचे कॅरल्स बाबार्ती सोर मेळोन संगी आडयां काणयेक मोगाची म्हणल्या गितांद्वारे हांगासर येता आसतना आमी तांकां स्वागत मागया आमी सर मोगाळ भावां भयणीनो बाबार्ती सो वाड्यांनी आमी जियेत येवं जाल्यारय ह्या देव मंदिरांत आमी सक्कडी भाव आनी भयणी आनी एका देवाची मोगाची भुरगीं आमी जावन आसा सर्ग आनी पृथ्वी सोदनी मुणी सावन आमचे मदें आयला
इमॅन्युएल जावन तो जल्मला ताका भेटोवंक ताका पळोवंक आमी आयल्या आसता ह्या गिता मुखांत्र ताका आमी मेळया ह्या गिता मुखांत्र सगळी आमची जिणी ताका समर्पण दिवया. देव बरें करूं. सांजूद वाड्याघरांक आतां ल्हान फोल वाडो. जोयो जोयो जेजू बळका मुरये पासलेन तूं ह्या वेळा म्हणल्या कॅरल समुखांत हांगासर येता आसतना तांकां स्वागत मागया. जोयो जोयो जेजू बळका मुरये पासलेन तूं ह्या वेळा आज सगळी पृथ्वी संतोशान भरल्या. जेजू बाळक जल्मला मुरये पासलेन तो न्हिदला. सर्गींत हांव संतोश समाधान आनी शांती हाडून तो आयला. आमकां मनशापणान भरलेली व्यक्ती करूंक देव मनीस जाला. मनशापण निस्वार्थ मोगांत भोगसण्यांत काकळूत आनी दयाळायेंत उदारपणांत आटापून आसा म्हणलें शिकोवंक बाळूक जेजू आयला. ह्या गिता मुखांत्र त्या बाळका जेजूक आमी नमन करया.
देव बरें करूं ल्हान फूल वाड्याघरांक अपुरबायेन गायल्याक आतां अखेरेक जावनो हांगासर आमची कोवेताची भयणी सिस्टरां तशेंच आरोणू एका मल्याळम कॅरल सत्संगी हांगासर गावंक वेतात तांकां आमी स्वागत मागया. इस्रायेलीन मलयाळांत इस्रायेलीन नाद नायल वाळू मेगा दैवम म्हणलें एक अपुरबायेचें मुगच्छा भावनो भयणीनो भोव अपुरबायेचें एक कॅरल सिंगींग और एक वाड्या घरांनी केलां. हांगासर तांचो एकवट तांचो मोग आनी सुमेती तांचो संतोश हांगासर व्यक्त जालो त्या पासत सर वाड्या घरांक अभिनंदन पाठयता. आतां मुर्दोम आमी वांडटा देखून न्हू पाटी आसली मुखार बसा मुखार जागो आसा तुमी इल्लेशे लागीं लागीं बसा थंयसर पयस बसनाका लागीं लागीं बसा. एडजस्ट करा नातल्या फाटल्यान मागीर भायर मैदानांत बसचें पडटा. मैदानांत धोव आसा आनी थंड आसा देखून तुमी दया करना हांगासर आनी दादल्या मनशा सायडीन जागो खाली आसा तुमी जाता तितलें एडजस्ट करना बसोवंक तुमकां उलो दिता. हांगासर हांव नांवां वाचतां दया करून तुमी मुखार येवचें आनी मनाची वात मुर्दोमाची वात तुमी स्विकार करची. पवित्र कर्ज वाडो झेझल फलोमा डिसोजा सनीलवास क्रिस्वास आयरीन लोबानी कुटाम रिक्सन आणि विनीता डिसोजा जूड आणि जोविया रोड्रिगेस जॉन सल्डन आणि कुटाम 2 गॉडविन मोंतेरो आणि कुटाम नेस्ली डिसोजा जोसेफ लुसी डिसोजा सिरिल फेड्रिक्स ग्वेरा जॉन कुटिनो रियोना मेलिटा फर्नांडिस 2 लनफुलवाडो जॉन फर्नांडिस 2 लिबा कुटिनो डोनस कुटिनो 2 दीपक डिसोजा आणि कुटाम 4 विल्फ्रेड मिरांदा. सांसुदवाडो सावियो प्रकाश डिसोजा स्मिता डिसोजा एलिझाबेथ डिसोजा रॉबर्ट कुटिनो प्रवीण एनसिटा कुटिनो ईथन जूड मतायस एलन जोशुआ मतायस लॉरेंस कुटिनो हेरी रीमा कुटिनो रिशान रोड्रिगेस जेरी कुटिनो आणि कुटाम 4 एलियस कुटिनो फेड्रिक कुटिनो मेबुल एस कुटिनो. मदर तेरेसा वाडो मार्क डिसोजा थॉमस सिल्विया कुटिनो ग्रेसी मिरांदा मेरी मिरांदा नील मिरांदा अनिल सिक्वेरा विक्टर पत्रव आणि कुटाम 4 जेसिंता डिसोजा आणि कुटाम एस्टन सेरावो वेलंगनी वाडो एलिस कुटिनो नित्यादर वाडो लिगोरियम सिक्वेरा रोहन सिक्वेरा आणि कुटाम शॉन सिक्वेरा आणि कुटाम जोसेफ डिसोजा रिचर्ड डिसोजा आणि कुटाम सुनील मोरस आणि कुटाम 4 रिचर्ड सिक्वेरा. सबीना सिक्वेरा किनिगोडी जर तर कोणाची नांवां चुकल्यान जाल्यार दया करून तांणी मुखार येवचें आनी हे मुर्दोमाची वात स्विकार करची. आतां आमी मिसाचें बलिदान सुरू करता. दया करून मिसाच्या बलिदानाक आयती रावचें देवस्तुती आसलेल्यांनी थंयसर समज जावचें.
सोम्या संगी देवोनिसाला संसार प्रकाश पंकला पूर्वशाचे कीन उदेला देवोनिसाला संसार प्रकाश पंकला जेजू सोडमुंडा सर्वाला देवोनिसाला संसार प्रकाश पंकला पूर्वशाचे कीन उदेला देवोनिसाला संसार प्रकाश पंकला जेजू सोडमुंडा सर्वाला जेजू सोम्याद्वारी सोडवण आमची केली वाकणता बाबा कीर्ती तुझी रायांचो तरी जेजू कांते कोणी मोनिसालो आमचे खातीर देवोनिसाला संसार प्रकाश पंकला पूर्वशाचे कीन उदेला देवोनिसाला संसार प्रकाश पंकला जेजू सोडमुंडा सर्वाला देवोनिसाला संसार प्रकाश पंकला पूर्वशाचे कीन उदेला देवोनिसाला संसार प्रकाश पंकला जेजू सोडमुंडा सर्वाला मुगाच्या भावानो बहिणीनो तुमकां समेस्तांक देव बरी सांस मागता नाताला फेस्ताच्या संभ्रमी मिसाक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता माध्यम मुखांतर हे मिसाचें बलिदान समोर मिटयतात त्या सर्व भक्तिकां खातीर विशेष करून आमी देव बरी सांस मागता सुमयाच्या जेजूच्या जल्माचें फेस्त दबाचे रितीन आचरण करतना आमी तुमचे खातीर विशेष करून मागता स्वामी जेजू क्रिस्त तुमकां आपल्या कृपेन बेसांवांनी भरूं दी म्हूण आमचे मागणे प्रतिरितीत जावन ह्या मिसाच्या संदर्भात तुमचे खातीर आसतलें ह्या संदर्भात अर्ग आमी स्थितात जोसेफ लुसी डिसोजा पवित्र काळजावाडो एडवर्ड कुटिनो 70 आनी 4 वर्सांचो जल्माचो दीस आचरण करच्या वक्ता लनफुलवाडो केविन कुटिनो आनी कुटुंब सांसूद वाडो नोएल क्वार्टर्स जल्मा दीस आचरण करच्या संदर्भात नित्यादर वाडो गॉडफ्री मिनेजेस लनफुलवाडो सुनील मोरास आनी कुटुंब नित्यादर वाडो बेन्नी कोरेया नित्यादर वाडो गॉडविन मोंतेरो आनी कुटुंब पवित्र काळजावाडो जैनल पिंटो पवित्र काळजावाडो डेन्सिया मेंडोन्सा लनफुलवाडो फ्रांसिस कुटिनो सांसूद वाडो रिशल डिसोजा मदर तेरेजा वाडो अरविन एवन सिक्वेरा मदर तेरेजा वाडो अल्बर्ट आनी विल्मा अल्मेडा नित्यादर वाडो अल्स्टन आनी एस्लोन अल्मेडा नित्यादर वाडो गिल्बर्ट पिरेरा आनी कुटुंब पवित्र काळजावाडो विक्टर पत्राव आनी कुटुंब मदर तेरेजा वाडो फ्लॅसिड मेतायस आनी कुटुंब मुल्की मेबुल एस कुटिनो सांसूद वाडो जॉय शांती फातिमा डिसिल्वा साऊथ आफ्रिका मेबुल वे कुटिनो जल्मदीस संदर्भी सांसूद वाडो प्रकाश लोबाच्या जल्म दिसा संदर्भात देवाक अर्गांसान मीस भेटयता एफ्रेजा लोब आनी कुटुंब नलसोपरा मुंबई फेस्त मीस भेटयता मनोज कर्डोज आनी कुटुंब शंकरपुरा तशेंच गरजच्या अल्मोच्यात मीस भेटयता गॉडविन मंतोर आनी कुटुंब पवित्र काळजावाडो देवदीन रिचर्ड डिसोजात वचून मीस भेटयता मेघना डिसोज आनी कुटुंब मदर तेरेसा वाडो हे सर्व त्या बसून मागया आम समेस्तां बसून मागया जे कोणा मागतान बसयला तांचो गुडास कडून तांचे बसून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या समिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग
आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोवे आसो. मोगच्यानो आमच्या सुमया जेजूचो जल्म संभ्रम आचरण करूंक आमी सर्वां एक कुटाम जावं ह्या देव तेंपलांत सांगाता जमल्या. आमकां मनशापणान भरलेली व्यक्ती करूंक देव मनीस जाला म्हणलो संदेश आयचें फेस्त परगडटा. मनशापणान भरलेले जिणयेंत मात्र जेजू जियेता. मनशापणान भरलेलो व्यक्ती मात्र जेजूक हेरांक दिवंक शकता. हे मनशापण शिकोवंक देवान आपल्या पुताक ह्या संवसारी मनीस जावन धाडला. आमकां मनशापणान बर म्हण मागून हें पवित्र बलिदान भेटोवया. मोगाळ भोव मिणीनो सरस्व देव मनीस जावन ह्या संवसाराक तो आयला, बाळोक जावन तो जल्मला. वो बाळोक जेजू आमकां आशिर्वाद दिवं दी. आमी आज ये सगळीं फिरगस घरां अर्गां मिसाचें बलिदान भेटीत आसतना जेजू बाळकाक आमच्या काळजांत स्वागत करया. आमच्या सांगाता तो सदांच रावूं दी. आमची मागणी तो आयकों दी. आनी आमी मागलें सकडी देवा बापा तावन आमकां तो फावो करून दी म्हणून आमी मागता आसतना हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमी आयती जावया. चिंतनान शब्दान करण्यान आमी सबार पोटी सुकोवन पडल्या. देवा मुखार आमची अस्कतकाय वळखून घेवया आनी ह्या पवित्र बलिदानांत फावो ते बरी आत्मीक रितीन वांटो घेवंक एक घडी भर मौन रावया आनी आमची काळजां मनां त्या बाळका जेजूक समर्पण आमी दिवया. आमची अस्कतकाय वळखून सांगता आमी म्हणया. हांव पातकी सर पदवीधरा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसार सांगता. मनान चिंतून तोंडावन सरून वायट आदारून आनी बरें सांडून हांवें जायतीं पदकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो हो व्हड अपराध. ह्या बसून म्हज्या सदां संकार मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनादिकरातून प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदा देव आमची काकूळ करूं आनी आमची पदकां बक्षून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. Cristo,
देवाच्या इतिहास होता सोमिया देवा देवाची शेळी तू संसाराचे पाप काढता आमची रातून कर तू बापाच्या उजव्या मोजदार आमचे मागणे मानून घे इथल्या पवित्र सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थोया देवा आमच्या बहुमोगाळा बापा वर्सान वरस आमच्या सडवण्याच्या परबेक आमी अत्रेकतना आमची काळजां तूं संतोषान भरताय तुजो एकलोच पोतो आमचो सोडवणदार आपल्या जल्मांत आमच्या किरकोळपणाचो वांटोली जालो ताका आमी आतां खुशालकायेन स्वागत करता तशेंच नितीदार कसो वैभवान तो येतलो तेन्ना शांती समाधानान आनी खुशाल मनान ताका मेळोंक वचोंक आमकां फावो कर आनी ताच्या महिमेंत आमकां वांटो दी या आमी मागता आमच्या समिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रसवळ सलयता ससनाच्या ससना आमेन. इजाइया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप काळोखान चलतेल्या लोकांक एक व्हड उजवाड दिश्टीक पडलो मरणाचे सावळेच्या देशान रावतेल्यांचेर एक उजवाड फांकलो तुवें तांचो आनंद वाडयलोय तांचो संतोष सोडयलोय लुवणेच्या समायार संतोसतात आनी झुजाची वाट लुटून वांटून घेतना उल्हासतात तशें ती तुजे मुखार आनंद बरी जातात कित्याक मिदियानाच्या दिसा तुवें केल्लें तशें तांचें बारांचें झू तांच्या खांद्या वयलें लांकूड तांचेर जुलूम करतेल्यांचो दांडो तुवें मोडून उडयलें धरणीर जळजळटलीं सगळीं पायतणां आनी रक्तान लोळलेलीं वस्त्रां उलपोन वेतलीं आनी उज्याचो ग्रास जातलीं कित्याक एक बाळोक आमकां जल्माला एक पूत आमकां दिला ताज्या खांद्यार अधिकार घाला आनी ताका हें नांव दवरलां विजमीत भू दिनार पदवेदार देव सस्नीक बाप शांतीचो कुंवार ताजो अधिकार वाडत वेतालो आनी ताज्या राज्यांत सदांकाळ शांती आसतली दाविदाच्या सिंहासनार बसून तो आपलें राज्य चलयतालो आतां तांव निती काळी न्याय नितीन आनी प्रामाणीकपणान तें राज्य तो तीर करतलो आनी सांबाळटलो दळबराचो सर्वेस्पर आपल्या मोगाच्या बळान हें सगळें करतलो देवाचें उतर हें आज आमकां जल्माला
पावलून तिताक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. मोगाळा बावा, सगळ्या मनशा कुळाक तारण हाडच्याक देवाची कृपा आतां प्रत्यक्ष जाल्या. सर्व अधर्म आनी संवसारी आशा सांडून ह्या संवसारान मितीन, नितीन आनी भक्तीन जिवंक आनी आमच्या वर्त्या देवाच्या आनी सोडवणदार जेजू क्रिस्ताच्या महिमेबरीत येण्याक बागी बरवशान वाट पळोवन रावूंक ती कृपा आमकां शिकयता. आपणाकच ताणें आमचे पसत बलिदान कसो भेटोवन दिलो, सर कोटेपणांतली आमकां सोडोवचे खातीर आनी आपणाक मानवता आनी बऱ्यो करण्यो आदारूंक उर्बेता तसली एक परजा विंगड करून दवरचे खातीर ताणें हें केलें. देवाचें उतर हें व्हडा संतोसाची बरी खबर हांव तुमकां गाजयता. जल्मला आज आमकां तारो क्रिस्त सोमी. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसो. भाग्यवंत लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. त्या दिसांनी ऑगस्ट चक्रवर्तीन सगळ्या रोमी संवसाराचें जनगणन करूंक जाय म्हूण फर्माण धाडलें. हे जनगणन क्विरीन सिरियसो अधिपती जावन आशिल्ल्या काळार काडिल्लें. देखून समयस्ता आपलें नांव दाखल करूंक आपापल्या स्वंत गांवा गेलीं. जुजे दाविदाच्या घराण्याचो देखून गलिलेच्या नजरे शहरात तावन जुदेयांत आसलेल्या दाविदाच्या शहराक बेतलेमाक आपलें नांव दाखल करच्याक गेलो. ताचे लागीं करार जाल्ली ताची पतीन मरी ताचे संगता गेली. तवळ ती भरलेली गर्भीण. ती थंय आसतना तिचे प्रसूतपणाचे दीस भरती जाले आनी ती आपल्या प्रथम भुरग्याक एका पुता प्रसूत जाली. ताका तिणें फळयांनी गुट लावन एक आवणे न्हिदायलो, कित्याक छत्रान ताका जागो मेळोंक नातलो. त्याच गांवच्या मैदानांनी थोडे गवळी जागे रावून आपल्या हिंडाचेर रातीची राखण करनासले. थोडे एकाच सणे सुरेस्पराचो एक दूत ताचे मुखार उबो जालो आनी देवाचो प्रकाश ताचे भोंवती फांकलो आनी ते भियान तरतरले. तो देवदूत तांकां म्हणालो, भियेनाकात, पळया सगळे व्हड परजेक व्हड संतोशाची बरी खबर हांव तुमकां हाडून आयलां. आयचे राती दाविदाचे नगरी तुमकां एक तारोक जल्मला, तो क्रिस्त, आनी तो तुमकां एक गुर्तो फळयांनी गुट लावन कावणे न्हिदयलेलो एक बाळूक तुमकां मेळटलो. तितल्यार एकच साणे देवदूता सांगता सर्गीच्या दळबाराचो व्हड एक जमो दिश्टी पडलो आनी देवाची स्तुती करीत म्हणालो, महिमा देवाक अति उन्नती आनी शांती देवाक मानवलेल्या त्या मनशाक संवसारी. देवाचे उतर हे उबीन रावा. बसया. क्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भावानो, भयणीनो आनी भुरग्यांनो, आमकां आज वरतो संतोश. जायत्या दिसान तावन आमी राखोवन आसलेलें फेस्त, नतलांचें फेस्त आज आमी संभ्रमता. आनी पयल्यान पयलें तुमकां समेस्तांक नतलां फेस्ताचे
शुभाशयी पाठयता. फाटल्या सुमार म्हयन्यांत तावन अद्वेंत असो काळ सुरू केल्ले तावन आमी हे फेस्ताक विविध रितीची तयारी केल्या. जावं पुरो आमची बैली तयारी वा जावं पुरो आमची आत्मीक तयारी. आनी ही तयारी आमी वर्त्या उमेदीन केल्ली आसा. फाटल्या एका म्हयन्यांत तावन आमी पळयता इगर्जेच्या बोंतणी जायतो वावर जाला. आमचे तरणाटे गर्दन सोगोटगरच्या वावरांत वा क्रिसमस कार्य म्हणून हाडच्या वावरांत वा क्रिस्तचो संदेश तुमच्या घराघरांनी परगट करच्या वावरांत मेतेर जाल्ले आसात. तुमी तुमच्या घरांनी घर नितळ केलां, साफ केलां. काही तर सुबीत एक गर्दनाचो गोठो केला. काही सुबीत एक नेकेत्र वा नेकेत्रां तुमी तुमच्या घरा मुकल्यार संगयल्यांत. आनी काही सुबीत मुस्तायकी तुमी घेतल्या. काही लसो कुस्वार तांकी पुरतो तुमी केला वा नंतर बैलो तुमी हाडला. आनी सकाळी तावन आज परत्या सरबऱ्यान काही बरें रुचीक जेवण तुमी तयार केलां. आनी संजेर वचून तुमी कांय अपुरबायन फेस्ताचें जेवण जेवी जाय म्हूण चिंतलां. आनी सगळें तयारी जाल्या. ताच्या सांगात आत्मीक तयारी जाल्या. फाटल्या 4 आयतारांत तावन बुरवोशाचो आयतार, मोगाचो आयतार, तशेंच संतोशाचो आयतार आनी शांतीचो आयतार आमी आचरण करून सोमयाच्या येण्याक स्नानीक जुवांच्या उतरां मारिफात एक वर्ती तयारी आत्मीक रितीनी आमी केल्ली आसा. देवाचें उतर तवळ तवळ ह्या 4 आयतारांनी आमची पातकी जिणी सांडून बरी जिणी जिवंक आनी ह्या मुखांतर सोम्याच्या येण्याक आयती जावंक उलो दिल्लो आसा. हे संदर्भार म्हज्या मोगाच्या भावांनो, भयणीनो आनी भुरग्यांनो, आत्मीक रितीची तयारी आमी केल्या. आनी कालच्या दिसा ते रितीन कुमसार असो सक्रामेंत जोडून आनीकी चड मापान आमी फेस्ताच्या ह्या संभ्रमी मिसाक आयती जाल्या. कित्याक ही तयारी? कित्याक ही तयारी? कित्याक म्हळ्यार देवाचो पूत संवसारी मनीस जाल्लो घडीत आमी संभ्रमता. देवाचो पूत ह्या संवसारी मनीस जावन अंधकारांत आसलेल्या मनशा कुळाक उजवाड फांकोवच्या त्या वक्ता आमी संतोश भरीत आसा. आज रात हे फेस्त आमी रातीच्या वक्ता आमी आचरण करता. आतां जायते 20 दिवे आसात. 20 दिवे आसात, जायते लायटिंग्स आसा. आनी रात आसली आमी दीस करता. व्हडली व्हडली मॅचां आसात. क्रिकेट मॅचां जावंक पुरो, फुटबॉल मॅचां जावंक पुरो, इत्यादी जायतीं मॅचां आसात. ती सगळीं रातीक खेळटात. आनी ती सर रात वा दीस म्हूण कळना तितले सुबीत लायट घालून प्रकाश भरीत करतात. पूण चिंता 2000 वर्सां फुडें 2000 वर्सां फुडें संवसारांत कितलो अंधकार आसलो, कितलो अंधकार आसलो म्हण आमी समजूंक जाय. ह्या वखदाक एक अंधकार, संवसारी अंधकार. कित्याक म्हळ्यार सूर्य बुडल्या उपरांत तवळच्या लोकांक कांयच आसरो नातुल्लो. आमच्या भुरगेपणाच्या काळार सगळ्यांच्या घरांत करंट नातुल्लो. काही थोड्यांच्या घरा करंट आसलो जावं पुरो, पूण सडावत आमच्या घरांनी अंधकार आसलो, संवसारी अंधकार. सूर्य बुडलो म्हणटाना काही संद्र्या मातसो उजवाड आसा जाल्यार काही जलांत इल्लोसो उजवाड. पूण आमास वा घडयो सुरू जाल्यो म्हणटाना अंधकारच अंधकार सगळ्यांनी. काही चिमणेची वात मिणी ती पेटची आमी पळयता आसल्या. काही चिमणेची वात, ह्यो सगल्यो मेणाची वात्यो आमकां पळोवंक वचूं नातुल्ल्यो. काही चिमणेची वात, थोड्या घरा चिमणे त्या लाडूंक गत नातुल्लें. डिझेल काही घालून ताका 2 मिठाचे कोडे घालून पेटोवचे प्रयत्न करताले आनी डिझेल पेट्टाना पटापटाकन आवाज येतालो. पूण चिमणेचे वात सडावत आसली. आनी खंय तरी राती रोसाक वेचें जाल्यार आमी कितें करतले, हांव एक सूड, मोडलाची सूड दुंदी म्हणटा, सूड वा पोपायाच्या दांड्यारांत तेल भरून ताका इल्लेशें वात घालून वेचें आसलें. तुमी पळयलां जावंक पुरो. आनी अशें आमी गाद्याच्या मेरेंतल्यान गी, तोटांतल्यान गी वा इतलांतल्यान गी वा वाटेन चलोवन रोसा कार्याक पुरा वयताले हांव. टॉर्च लायट भोव उणें आसले. कांय थोडी आसले पयशे लेंप्याव काडूं येताले लेंप्याव.
लेंप्या मागीर ग्लास आसतलो ताची करी बरी करून पुसून नितळ करना वेतालीं कांय थोड्यांक गॅस लायट आसताले जावंक पुरो पूण कसलो अंधकार आमच्या मालगाड्याच्या काळार आसलो जाल्यार 2000 वर्सां फुडें तेल सोदून काडूंक नातल्या त्या काळार कितलो अंधकार आसलो जावयेत पेट्रोल डिझेल चिमणे तेल सोदून काडूंक नातल्या जेजूच्या काळार कितलो अंधकार आसलो जावयेत तुमी चिंता आनी ह्या अंधकारा मदें जेजू जल्मता संवसाराचो उजवाड जावन त्या अंधकारा मदें जेजू संवसाराचो उजवाड जावन जल्मता आनी काळोखान चलतेल्या लोकांक एक उजवाड दिश्टीक पडलो हांगासर उजवाड आज आमी नेकेत्रां उमकळयता नेकेत्रां कित्याक आमी उमकळयता हांगासर नेकेत्रां कित्याक उमकळयता गे म्हळ्यार नेकेत्राचो एक संकेत आसा जेजू जल्मल्लो संकेत ते रायांक कळीत करच्या खातीर उदेंतीच्या रायांक कळीत करच्या खातीर आकाशांत एक नेकेत्र दिश्टी पडलें तें सदांच दिश्टी पडचें नेकेत्र न्ही शिमटी नेकेत्र आनी त्या नेकेत्राचो एक संदेश आसा ज्योतिशांनी तें नेकेत्र पळोवन रायांक सांगलें कितेंगी एक विशेश घडीत आसा कितेंगी विशेश घडीत आसा खंय म्हणी एक राय जल्मला कित्याक म्हळ्यार राय तो जल्मलो जाल्यार तसलें एक नेकेत्र थोडे पोटी देवाच्या महिमेन तें एक आकाशार दिसचें आसलें आनी तें ज्योतिशांक मात्र कळटालें देखून ह्या ज्योतिशांनी रवळेरांत आसलेल्या रायाक सांगलें खंय तरी एक राय जल्मला जायचे आनी तें नेकेत्र तांकां वाटवून गेलें ते तिगी राय इश्ट न्ही मित्र न्ही एकलो राय सोदून भायर सरलो आनी एकलो राय आनी कडेन मेळ्ळो आनी एकलो राय आनी कडेन मेळ्ळो ते तिगी राय त्या जल्मल्ल्या राजकुवाराक सोदून गेले सुरू तांकां कळोंक ना खंय कोण बेतलेमांत देखून ते जेरुजलेमाक गेले थंयसर आशिल्ल्या हेरोदाक ते मेळ्ळे आनी तो म्हणलो राय जल्मला तुमकां मेळ्ळो जाल्यार फाटी येताना येणें या आनी म्हाका ती खबर दिया हांवें वचून ताका मेळसय नामान करी सय कित्याक म्हळ्यार ताणें चिंतलें म्हज्या उपरांत तो अधिकार चलयतलो देखून ताचे पयलेंत हांवें ताका जीवेशी मारल्यार बरें म्हणलें ताचे मतींत एक कुसडेपणाची चिंता बसलें देखून तो कितें करता तो तशें सांगता पूण ताची चिंतना जाणा जाल्लें हे राय जेजूक मेळ्ळ्या उपरांत तेणें फाटी येनात ते दुसऱ्याच वाटेन आपल्या मायगांवा फाटी मेतात वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो पळया ते नेकेत्र फकत ते संकेत पूण हांगासर खरो उजवाड बेतलेमाच्या त्या नगरींत त्या गोरवांच्या गोट्यांत जेजू एक बाळ जावन जल्मल्लो खरो उजवाड सोमी जेजू क्रिस्त कित्याक म्हळ्यार हेच्या पयल्या वाचपांत इजाया प्रवादाच्या पुस्तकांत सुमार 600 वर्सां फुडें इजाया प्रवादान केल्लो प्रवाद तो आज हांगासर तो खरो जाता काळोखान चलतल्या एक व्हड लोकांक एक व्हड उजवाड दिश्टी पडलो मरणाच्या सवळेच्या देशांत रावतल्यांचेर एक उजवाड फांकलो पळय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो कशाक कित्याक इजाया प्रवादी अशें म्हणटा कित्याक म्हळ्यार इस्रायलाची परिस्थिती तशी आसली एका रितीन संवसारी अंधकार दुसऱ्या रितीन आत्मीक अंधकार तांचे तें आसलो आत्मीक तुमी जाणांत जुदेव लोक बरो लोक पूण आतां जाल्यार जुदेव लोक बरोसो वायट नांत पूण तातूंत थोडे मतांदी म्हण आसात तातूंत थोडे कठोर काळजाचे तांकां फारिजेव म्हणटा फारिजेव आनी शास्त्री आतांय आसात ते पूण तांची चिंताप अशीर चिंताप आनी तांच्या अशीर चिंतपा वरवीं आमी पळयता तालिबानी आसात पळय ते अशीर चिंतपाचे मनीस ते आनी असल्या चिंतपाचे मनीस कितें करतात धर्माच्या नांवान लोकांक कश्टितात धर्माच्या नांवान लोकांच्या माथ्यार ओंगतांगणांतली वजाची बोरे ते तोपतात ते जावन बोट लेगिनांत वा ते हेरांकी कुमो करूंक वचनांत ते जावन सर्गा वचनांत वेतेल्यांकी वचोंक सोडिनात तसले वाट व्हरतले कुर्डे ते जेजून स्वस्थ म्हणा ताच्या परगट जिवितांत देखून पळया हांगासर ह्या लोकांच्या पळया ह्या वाट व्हरतल्या कुर्ड्याच्या त्या काळोखांत वो लोक सांपडलो भायर येवंक जायनातलें तांकां भायर येवंक जायनातलें लेखावर्त्यो रिती लेखावर्त्यो रिवाजी आनी तांकां इतलें धार्मीक कानून आसलें तांकां वोवंक तांकां देखून असल्या संदिग्ध परिस्थितींत वत धाडतेल्या लोकांक बचाव करच्या खातीर जेजू आयलो
दुसरो काळोख जावन आसलो तांकां राजकीय म्हणजे तांकां राजकीय काळोख एका तांचोच एक स्वतंत्र देश वा तांचोच एक राय म्हणलो नातुल्लो तांकां गुलामपणांत ती आसली रोमी चक्रवर्तीच्या गुलामपणांत रोमी चक्रवर्तीक विविध तरेची टॅक्सां भरूंक आसलीं चलवणाक पयशे ते पावंड आसले आनी देवळान घालचे शेकेल आसले लोकांक खंयचें यूज करचें म्हूण कळीत नासलें असल्या संदिग्ध परिस्थितींत तांची हाकबोब तांचे कश्ट तांचे अनवरां तांची हक्कां ती कशीं तांणी काण घेवची कोणा लागीं झुजचें म्हणल्या विशीं तांकां एका रितीचे एक अंधकार आसलो हांगासर अंधकार आसलो त्या रितीन ते कश्ट जाताले दुसऱ्यान ते तिसऱ्यान ते कश्ट जाताले विविध मारेकार पिडा शेडा जावंक पुरो कोडाची पिडा आसली भिरांकूळ मारेकार पिडा तवळच्या काळार आतांच्या काळार आमकां कोरोना पिडा 2 वर्सां जाल्यार पाट सोडिना आतां कळ्ळें तें ओमिक्रॉन म्हणून ते फाटल्यान लागलां परतून 2 वर्सां जाल्यार पाट सोडचीं दिसना ते दळा कोडाची पिडा लागल्या मनशांक पयसो दवरताले घरांतल्या भायर घालताले आनी तांकां राणां कांबुडताले तांकां तांत एक दांडो दिताले एक बॅत दिताले कांपीण दिताले आनी तांकां पयस धाडताले आनी पळय एका कुटुंबाच्या सांद्याक कोड लागलें जाल्यार जालें मनीस तो गेलो मागीर ताची रुवां पेटे लेवतात वाटेर पडून तो मरता आनी ताची गत जाली असल्या संदिग्ध परिस्थितींत तो लोक कस्तो नासलो कोणा कडेन सांगतलो तो लोक देखून पळय जेजू ताचे परगट मिसांव करतना हरी लोक ताच्या फाटल्यान येतालो जेजू पळोवन तांकां पळोवन जेजूचें काळीज बिरमोतेन भरतालें तो तांचे बसत कळवळतालो बिरमोतेन भरतालें ताचें काळीज देखून तो म्हणटालो पिकावळे तेस्त आसा वावराडी थोडेस वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आनी हे सगळें थंयसर घडतालें दुसरें बबिलोनाचो राय तशेंच असिरियाचो राय तशेंच उरले बोंतुणीचे राय ताचेर घडये दाड घालताले आनी ह्या लोकांक कश्टिताले आनी तांची लूट सगळी तांकां लूट मार व्हरताले तांचें भांगार तांचो दुडो तांणी केल्ली सगळी वरवीं कृशी सगळें लूट मारून व्हरताले ते तांकां कांयच मेळनातलें बेळे पिकोवंक जाताना आयले दाड घालूंक हांकां खावंक कोडूंक मात्र खावंक मेळनातलें असली परिस्थिती तांची आसली देखून आनी थंयसर मोडी रक्ताचें व्हाळ वळोन आसलें आनी पांयांचे पायजणां शिपायांची थंयसर पडोन आसलीं आनी हे सगळें ओसोमी आयल्या उपरांत सगळें रावतलें म्हणलें एक प्रवाद इसाया प्रवादी करता आसतना पळया म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो जेजू जल्मता ह्या वखदां एक संतोश जावन एक शांती जावन एक समाधान जावन आनी जेजू जल्मलो शांती सुकुवार मोगाचो सागरो आनी आज 2 वर्सां उपरांत पळयता हांव जाल्यार आदी आसली परिस्थिती ना आदी आशिल्लें ते एक झुजू मारफार मनशांची केळकुळां करचें मनशांक विकृत करचें मनशांक विक्राप करचें मनशाक त्या सुण्या बरी पळोवचें तसलें आतां मनशाचें चिंतापणें जालां फुडें मनशांक सांकळीन बांदिल्लें आसतालें मनशांक गुलामगिरी विकताले काळ्या लोकांक गोऱ्या लोकांक गुलामगिरी विकताले थंयसर मोलाक ते घेताले मोलाक तांकां आतां पांय सांकळी घालताले आनी असल्या परिस्थितींत मनीस आसुल्लो एका रितीर जानवराक म्हणी मनजाती म्हणी बरें कर पळयतलो मनशाक तशें पळयनातलो तसो एक काळ आसलो पूण आतां मानव आयोगा ह्युमन रायट्स आयल्या उपरांत मनशाक कांय तरी इल्लोसो गौरव मेळ्ळा आनी मनशा जिविताक कांय इल्लो आदार आयला जाल्यार ताका क्रिस्ताची शिकवण मनशांत कांयच उणें दुबाव ना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आनी आज हो सत्त सोमी जेजू जल्मताना पळया जल्मताना संवसारांत आसलें खोटेपणाक एका रितीची भिरांत उठली जेजू जल्मता पर्यंत देवसार आरामेन आसलो ताचीत मजा करन ताचीत गम्मतां करन ह्या शास्त्र्या मुखांत फरिजेवा मुखांत ताचींत कामां करनासलो आतां पळया जेजू जल्मल्ल्यांत सैतानाक इल्लीशी भिरांत उठली कित्याक भिरांत उठली हेरोद कितें म्हणलो ताका सोदून काडा हांवें वचून नमस्कार करीचे कित्याक हांवें ताका वचून लगड काडयचे कित्याक हेरोदान फर्माण दिलें 2 वर्सांच्या चेरक्या भुरग्यांक जिवेशी मारीचे कित्याक सैतान हेरोदी मुखांतर काम करूं लागलो कित्याक देवसराच्या कामाक अडकळ फातर जावचो क्रिस्त म्हण तो जाणा जालो देखून ह्या क्रिस्ताक लगड काडचे प्रयत्न ताच्या जल्मांत जाले हांगासर जल्मान जालें कित्याक म्हळ्यार ताच्या खोट्यापणाक देवसराच्या खोट्यापणाक सैतानाच्या खोट्यापणाक अडकळ हाडटा म्हणून
सैतान विविध कुतंत्रे करता देखून जबारपटी देवसराक दवंडयतना सैतानाने म्हणलें आसा तूं आमच्या खोबऱ्या कित्याक आयलाय आमी आरामेन आशिल्ल्या आमी ह्या लोकांक एकामेका मासांक खावंक सोडून आशिल्ल्या तूं आमच्या खोबऱ्या कित्याक आयलाय सर्गीची शिकोवण तूं घेवन कित्याक आयलाय सर्गीच्या राजाची शिकोवण ह्या मनशांक दिवन तांकां बचाव करूंक तांकां बरी करूंक तांकां परिवर्तन करूंक तूं कित्याक आयलाय म्हणून हे सैतान तवळ तवळ जेजू सांगताले आनी जेजू तांकां तोंड दाम म्हणटालो कित्याक तूं अधिकार आसलो तो पदवेचो तो महिमेचो देव देखून म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो आजुनी ह्या संवसारांत थोडे पटी खंयसर अनीत आसा अन्याय आसा लुटमार आसा थंयसर खंय बरो ऑफिसर गेलो जाल्यार ताका कशें थंय तो निकळोवचें खंय तो कशें ताका लगड काडचें वा कशें ताका थंय तो ट्रान्सफर करचें म्हणलें जायते जण प्लॅन करनासतात जायत्या पिंतुरांनी पळयता जायत्या पिंतुरांनी पळयता जावं पुरो ते कन्नडांत एक पिक्चर आसा ते वीर मदकरी आनी हिंदीन ताचें आसा कळ्ळें तें पिक्चर ताका म्हणटात अक्षय कुमाराचें पळय बरो ऑफिसर जावन ताच्या गांवाक तो एका ताच्या कार्यव्याप्तीक वेताना कितले विरोध पण ताका कितले ट्रान्सफर्स ताका कित्याक म्हळ्यार बरें करूंक अडकळ आडतले मनीस जायते आसात खोटेपण सोसूंक ते बिलकुल ते बरेपण सोसूंक बिलकुल ते सकनांत खोटेपणांत आसलेले मनीस बरेपणाक नाश करूंक प्रयत्न करतात आनी हें काम जेजूच्या काळार जालें म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो सुदैवानी जेजूक जिवेशी मारलो गी जुदेव सगळ्या लोकांनी जेजूक जिवेशी मारूंक ना जुदेवांचे थोडे मुखेले आसले थोडे मतांदी ते शास्त्री ते फारिजेव तसल्या मुखेल्यांनी श्रेष्ठ याजकांनी तांणी मेळोन जेजूक कुर्सार मारलो कित्याक तांच्या त्या खोटेपणाक वो अडखळ घालतालो देखून असल्या अंधकारांत जियेतेल्या मनशाक भायर हाडचे प्रयत्न केले आनी फरिजेवांच्या खमीरे विशांत फरिजेवांच्या त्या आनी सदुसेवांच्या आनी त्या शास्त्र्यांच्या खमीरे विशांत त्या तांच्या काळोखा विशां अंधकारा विशांत जेजून लोकांक कळीत केलें देखून ते जेजूचेर उपराटले म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो देखून आज हे फेस्त आज आमी आचरण करतना देवाची कृपा सगळ्या मनशांक प्रत्यक्ष जाला म्हणलें सत सान पावलो तिताक बरोवन सांगता देवाची कृपा सगळ्या मनशांक हांगासर आज व्यक्त जाल्या देखून देवाची एक वर्ती सगत आज संवसारात देवान आयल्या देवाच्या त्या आपल्यास त्या पुताच्या जल्मा मारिफात ह्या संवसारांत ती कृपा देवान आयल्या देखून कित्याक हर एकल्या मनशाक बाचावी मेळटली हर एका मनशाक सोडवण मेळटली देखून ह्या संवसारांत सताचें नितीचें आनी मोगाचें जिवीत जिवंक जाय म्हणलें सत हांगासर देवाचें उतर आमकां दिता देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आयच्या सुवार्थेक आमी आयल्या जाल्यार आमी पळयता जेजूचो जल्म कसो जालो अगोस्तू चक्रवर्ती आसलो रोमी शायर असो चक्रवर्ती आनी ताच्या सगळ्या ताच्या राज्य कारभारपणांत ताणें सेन्सस काडूंक ताणें जनगण करूंक उलो दिलो आनी वो जुजे दाविच्या त्या घराण्याचो मनीस देखून ताचें मायगांव बेतलेम आसलो बेतलेम आनी तो नजरेंतांत आसलो ह्या वक्ता जनगणती करूंक आसतना तो नजरेंतांत आसलो पूण एक्चुली तो गांवान मायगांवचो बेतलेम आसो तो देखून ताणें ताच्या स्वंत गांवांत नांव दाखल करूंक जाय आसलें देखून तो बेतलेमा भायर सरलो बेतलेमा भायर सरतना ताची पतीन मरी बरयल्ली गर्भस्थीन देखून ती कितें करता ती ताच्या सांगात वेता आनी ती बेतलेमाक पावूंक सुमार तेंप लागता सुमार ती चलोन गेल्ली कितलो तेंप लागलो देव जाणा तवळ तिका 9 म्हयने थंयसर भरती जातात आनी भरती जावच्या त्या वक्ता थंयसर पावल्या वक्ता तांकां ती येदोळ पावूंक लेट जाल्ली कित्याक म्हळ्यार बरयल्ली गर्भस्थीनी काडून पांयवटेर सोलोन तितल्या वा गडवाच्या पाटीर तितले पयस वेता आसतना ती वेळार पावोनात जायतो लोक जनगणतीक थंय आयलो देखून छत्रां पुरा भरून जाल्लीं देखून तांकां छत्रां जागो मेळोंक ना निमाणें तांकां एका गोरवांच्या गोठ्यांत एक सुवात मेळ्ळी थंयसर जेजू जल्मलो पळया एक गोरवांच्या गोठ्यांत म्हणजे म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो एका कावणेर जिविताचो उंडो जावन जेजू एका कावणेर जल्मलो आनी तेय त्या गोठें जावन आसा एक गोरवांच्या साऱ्याची सुवात आनी हें सारें गोरवांक मेळ्ळें म्हूण गुत्तू ना तातूंत तूं खातात तातूंत जेवतात तातूंत तूं न्हिदतात तातूंत तूं उठतात पूण जेजू त्या गोठ्यांत कावणेर जल्मलो कावची सुवात गोरवांनी कावची सुवात आनी त्या कावणेर जेजू जल्मलो जिविताचो उंडो जावन वय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो आमी सर्व ह्या संवसारी
एक गोरवां आसलें बरी संवसार जावन आसा एक गोठो मनशाचें मेळ्ळेपण मनशाचें पातक जावन आसा सारें आनी जेजू जावन आसा जिवीत असो उंडो आनी तो जिवीत असो उंडो ह्या गोरवांच्या गोठ्यांत जल्मलो आनी ताणें आमकां समर्पण दिलो आनी म्हळ्यार उंडो खाता तो सास्तीक जियेतलो देखून म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो आज हें फेस्त आमी आचरण करतना कितें संदेश आमकां मेळटा इतलोसो संदेश मोग आनी शांती दोनूच संदेश देखून आमी बरोवरशे असो मोग असो शांतीचो आनी संतोषचो आयतार आचरण करतना नतलांचे फेस्त दोनूच आज प्रतिदिन आमकां जिवंक उलो दिता मोगान आमी जिये जाय शांतीन आमी आसा जाय तितलेंच कित्याक म्हळ्यार मोग सगळे शिगूण संपूर्ण करता कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पत्रांत सांत पावलो बोवा पुरबायन मोगा विशयान म्हणटा मोग मोसर करिना रागमती दवरिना सत जिखलें पळोवन संतोश पावता मोग सगळें सोसून व्हरता मोग केदींकच सरना तो मोग जर तर मनशाच्या काळजांत आसा जाल्यार तो मोग संपूर्णताय पावता फकत मोग स्वार्थ जायना जो जेजून म्हणटा तो म्हळ्यार मोग सगळे करतात कुनिगारी करतात चोरी करतात लुटकारी करतात तांच्या बायले भुरग्यांक सगळे मोग करतात पूण तो मोग न्ही दुस्मानाचो मोग करचो आमकां विरोध करतल्यांचो मोग करचो आमकां आमचे विरोध रावतल्यांचो मोग करचो भोव गरजेचें देखून थोडे फावटी आमकां जायते जण विरोधी असतात जावं पुरो आमचो धर्म पाळतना विरोधी असतात तांचे पासून आमी मागोवंक जाय तांकां तिरस्कार करूं नजो तांकां पयस करूं नजो तांचे पासून मागया आमी खंडीत तांचें जिवीत परिवर्तन जातलें सावला पासून सिसांनी मागिल्लें आनी सावलाचें मन परिवर्तन जावन सावल पावल जालो म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो तशेंच आमच्या जिवितांत हेरां पासून मागया आनी खंडीत देव आमकां आनी तांकांय बेसांवांनी भरतलो आनी ह्या मुखांतर शांती स्थापन जाता जर तर कुटुंबांत मोग ना जाल्यार कुटुंबांत शांती आसना मोग आसल्यार मात्र शांती मोग ना जाल्यार बिलकुल शांती ना जर तर एका कुटुंबांत एका जोड्या मदें एका कुटुंबाच्या भाव भयणी मदें आवय बापाय भुरग्यां मदें जर तर मोग ना थंयसर शांती आसूंक साध्य ना देखून तो मोग आमी सदांच आमचे देरुता करूंक जाय देखून सांजू हांव म्हणटा देव जावन आसा मोग आनी वो मोग देवातय आसा आनी वो मोग मनशांनी देवातय निरंतर जोडगे जाय ताच्या उतरां मारिफात मागण्या मुखांतर आनी इतर भक्ती करण्या मुखांतर देवातय आशिल्लो मोग निरंतर आमी जोडगे जाय कशें एक वात चिमण्यांतली वात ती वात चिमण्यांतलें तेल कशें वण घेता आनी तें उजवाड दिवंक शकता तशेंच देवातय आशिल्लो मोग आमी निरंतर तो आपणावन तो हेरांक परगट करूंक जाय म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता आसतना त्या मोगा वरवीं शांती स्थापन जातली त्या मोगा वरवीं शांती वचतली ह्या संवसारांत आनी खंडीत आमी सगळीं माया मोगान जियेतले हांव देखून असलो संदेश आयचें फेस्त आमकां दिता आसतना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो तो सुमयाचो मोग आमच्या काळजार उता जावं दी म्हूण मागया सुमयान म्हणलें आसा जसो बापान म्हजो मोग केला तशें हांवें तुमचो मोग केला तुमी एकामेकाच्या मोगांत रावत जाय असो हांवें तुमकां दिवचो उपादेश तुमी एकामेकाच्या मोगांत रावा देखून आज असलें फेस्त आचरण करतना खंडीत आमी एकामेकाच्या मोगांत रावया एका जेजू बाळो खंयसर मेळ्ळो हें एक गीत आमी गायलें न्ही रडच्या बाळशाच्या हृदयान तो मेळ्ळो पिडेस्त मनशाच्या जिवितांत तो मेळ्ळो अंतुळणार आसलेल्या त्या व्यक्ती थंय मेळ्ळो परकी मनशां थंय मेळ्ळो जेजू हांगासर मेळोंक ना जेजू कश्ट तेल्ल्यान थंय मेळटा देखून ह्या सुमयाक आमी सोदूंक जाय ह्या सुमयाक आमी इनाम दिवंक जाय तवळ मात्र आमचें क्रिस्मस बरें जातलें संतोश बरी जातलें अर्थ बरी जातलें असलें जेन्ना तल्यां फेस्त जिवंक सुमी आमकां आदार करपा दिवं दी म्हूण मागया आमीन. सोमेस्त आमी उबी रावन आमच्या भावार्थाची उसारणी करया सत म्हणटा देवा सर पदुद्रा बापा सर्गांनी प्रथमचार असणारा जेजू क्रिस्तांत जे एकल्यास पुता आमच्या समिया जो पवित्र आत्म्यान गर्भे संभवलो अंकवारमयता जल्मलो पोंच पिल्या तकाल ताणें कस सोंसलें ताका गुरसा चडलो तो मेलो आनी ताका निकेपिलो तो मेल्ल्या मदें देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो पुन्हा जिवान जालो सर्गार चडलो सर पदुद्रा देवा बापाच्या उद्योग वचून बसला थंयच्यान जिव्यांनी मेल्ल्यांची मुनसिफी करूंक येतलो सतमंता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभे
भक्तांचो एकतार पदकांचें बक्षणें कुडीचें जिवनपण ससनाचें जिवीत आमेन. मोगाळ बोवा आनी भयणीनो, आतां आमी आमच्या देवा मुखार आमची खालती प्रार्थना, आमची मागणी, सर्व आमची तेसावां ताचे मुखार आमी विश्वासान उबारुया. सर्गींच्या बापा, पयत सभेचो मुखेली बाबा फ्रांसिसाक, स बिस्पांक, याजक आनी धर्मिकांक जेजून हाडिल्ल्या सोडोनाचे आतिरास जावंक पयत आत्म्याची ससाय लाभय म्हूण मागता हांव. जबाब: बापा, आमचे मागणें आयक. बापा, आमचें मागणें आयक. देशाची सुखान हाती घेतिल्ल्या सैर मुखेल्यांनी आनी अधिकाऱ्यांनी मनशापणान बरिल्ली व्यक्ती जावन दुबळ्या धाकट्याच्या आनी गरजेवंताची गरज समजून पुरक अशी योजना रुपीत करून प्रामाणीकपणी ती कार्यगत करूंक शिकय म्हूण मागता. बापा, आमचें प्रार्थना आयक. आमी सर्वांनी देवस्पणासोवें मनशापणाच्या सेगुणांनी वाडोवंक आनी एकामेका थंय मनीस जाल्ल्या जेजूचें रूपणें पळोवंक तांचो मोग आनी सेवा करूंक तुज्या दैवीक शक्तींनी बर म्हणून मागता हांव. बापा, आमचें मागणें आयक. आमच्या युवा जाणां आनी भुरग्यांतय बावात चडय. परगांवांत आनी गांवांत वावुरतल्या सर्वांक कामा संबंदी आशी सर आकान निवार. दिसपट्टे वावर करूंक ग्रास तोडतेल्यांक सदां फावो ते काम दया कर म्हूण मागता हांव. बापा, आमचें मागणें आयक. आमी आनी आमच्या मोगाच्या कोरोना आनी एर पिडेस्तांची जतन घेवच्या सर्वांक पिडेंतले सुरक्षीत सांबाळ. आमच्या मदें आसच्या पिडेस्त आनी उतरप्रायण कश्टल्या सर्वांक कुटुंबा सांद्यांनी मनशापणान भरलो मोग, सांगाता आनी जाय पुरती सेवा दिवन नातल्या संभ्रमाक फळादीक करूंक कुमो कर मागता हांव. बापा, आमचें मागणें आयक. ह्या येवकरिस्ताच्या मेजाबावरी एकठांय जाल्ल्या आमकां सर्वांक तुजे बेसांव दी. दिसपट्टे जिणयेन तुज्या पुताक भेटून ताच्या मनशापणाच्या शेगुणांनी फुलोवन ताका आराधन करूंक तुज्या स्पिरितान भर म्हूण मागता हांव. बापा, आमचें मागणें आयक. सांज जुद्द देवाक समर्पिल्ल्या फिरगजेच्या आनी पूण शेताच्या उदरगते खातीर दान दिल्ल्या समेस्तांचेर तुजो भरपूर आशिर्वाद घाल. तांच्या वावटीचो आनी दानाचो फळ यथेश मापान तांकां मेळासो कर. संगतास ह्या पूण तळार हातीन धरली सगळीं योजना लोकांच्या उदारपणाच्या सहकारान आनी कुमकेन शबितायन पंथाक पावय म्हूण मागता. बापा, आमचें मागणें आयक. एक घडी बरो आमची दोळे आमी धांपया. सर्गींच्या बापा मुखार आमची खालती प्रार्थना आमी उबारली. ओर्तो संतोसो दीस बरो असो संतोष मोग शांती घेवन आयलो बाळोक जेजू सगळ्या संवसारार रास करून दी. आमी हर एकलीं ह्या भुमींत जियेत आसतना आमचे मदीं आसलो तो काळोख पयस वचोन दी. आमचे मदीं आसलो राग मोसोर मनस्ताप पयस वचोन सगळ्या मनशा कुळार समाधान रास जावं दी, उजवाड येवं दी. आमी सगळीं हर एक धर्माची जातीगतीची मनशां ह्या संवसारांत देवाची भुरगीं म्हणलें आमी चिंतून त्या प्रमाणे जियोंक तसो देव आनी जेसू बाळोक जेजू आमकां आदार दिवं दी. हें मागणें आमी करता बापा तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन.
म्हज्या बगाळ भोवमणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पवित्र देवा बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण मागात. तुमच्या हातांतले बलिदान प्रमाणात आमच्या आनी पयसुबेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घे. प्रेदेच्या बापा तुजो पोत म्हणे सावन आमचे मनशा साईंबो तुका एकवटलें वो अजपांत गोठ संभ्रमक जी भेटोवणी या प्रकाश परिदाती आमी तुका करता ती तुका मनवो म्हणून आनी तिचे वरवीं आमकां अदीक ताचे सारकी कर म्हणून आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्परा आमच्या देवा देहीन वसूया. पयशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थैम आमी तुका दिन वासूंक फावो हो काही दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजो आनंद शब्द म्हणी जालो आनी आमच्या गिन्यानाच्या किरकोळ दोळ्या मुखार तुज्या महिमेचो प्रकाश पांकलो. मनशा रुपान दिसत्या देवाक वळखून आतां ना दिसत्या वस्तूंच्या मोगान पेटोवन वचूं आमची काळजां. देखून आतां देवदूता बराबर आनी सर्गींच्या सर्व दळबारा संगाती तुज्या महिमेचें किर्तन निरंतरी गायता. असल्या दिनवाची काळजान भोव दयाळ बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं आमी तुज्या मुखार येता. बलिदान करूंक आमी देणी हाडल्यांत ती तूं मानून घे आनी तांचे तुजो आशिर्वाद घाल म्हणून आमी मागता. तुज्या कातोलीक पवित्र सभे खातीर आमी ती भेटयता ती तूं राख आनी चलय. आख्या पृथ्वीचेर तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. त्याच परी आमी ती भेटयता तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगिवंत बापा बसोत पिटर पॉल आमच्या गोळी बापा बसोत आनी धर्मदूतांनी परगटलो तसो खरो बाबार्थ सांबाळतल्या आनी शिकयतल्या बसोत. सर्वेस्परा तुज्या साकरा आनी साकणी खातीर आमची मागणी आयक. तुजे वेदी बोंतुनी एकठांय जालेल्या आमा समेस्तांची दया कर. आमचो बाबार्थ आनी आमची भक्ती तूं वळखताय. सस्ताच्या जिव्यांनी खऱ्या देवा तुका वाकणूक हें बलिदान आमी भेटयता. आमचे खातीर आनी आमी मोग करता तांचे खातीर स्वस्ती आनी तरण आमा समेस्तांक लाभच्याक ते आमी समर्पिता. अख्खे पवित्र सभेचे एकवटांत आमी जेजू क्रिस्ताचे आमच्या सुमिया आनी देवाच्या सदां सावकार माये मरयेक भक्तीन वंदिता. अख्खे पवित्र सभेच्या एकवटांत आज भगवंत मरयेन आपलें अवकारपण सांबाळून संवसाराच्या सुडोंदराक जल्म दिलो. ती भोव पवित्र रात आमी संभ्रमता.
आणि तेच मरयेक त्याच जेजू क्रिस्तचे आमच्या सुम्या आणि देवाचे सदां संवकार मारयेक भक्तीन वंदित हांव. तेच परी तिच्या पतीक बागेवन सुसेक तशेंच बागेवन पेद्रू आनी पावलो आंद्रे जाकोब जुआंव तोमास जाकोब फिलीप बार्तोलोमेव मातेव सिमाव आनी तद्देव लीन क्लेमेंत क्लिस्त कार्नेल सिप्रियन लॉरेस क्रिसोगन जुआंव आनी पावलो कोस्म आनी दमियांव ह्या तुज्या धर्मदुतांक आनी रक्त साक्षांक आनी सुमेज तुज्या भाग्यवंतांक आमी वंदित हांव. तांच्या पुण्य आनी मागण्याच्या धर्मान तूं आमकां सदांच राख आनी आदार दी. बापा तुझ्या मण्यारांची आनी सगळ्या कुटुंबाची इंदेणी तूं मानून घे. ह्या जिवितांत तुजी सबस्काय आमकां दी. ससनाच्या क्यास्तेंतली आमकां निबार आनी तुवें वेंचून काडलेल्या मदें दयेन आमकां घे. सरस्परा ह्या देण्याचेर प्रसन्न जावन तुजो आशिर्वाद घाल आनी ती तूं मानून घे. आनी ती मानून ती खरेपणी आत्मीक आनी तुका मानता तसलें बलिदान जावंक तो निर्मी. आनी आमकां एकल्याच पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावं दी. कश्ट मरण सोंसच्या आदल्या दिसा ताणें आपल्या हातांनी पवित्र हातांनी उंडो घेतलो आनी तुका आपल्या सर पोतेदारा बापाक दोळे उबारून तातूंत वाचलो. ताणें उंडो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पोवची. तेच वरी जेवण जाता आसतना ताणें आपल्या पवित्र हातांनी काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन बसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्यान सस्ती कराराचें रगत पदकांच्या बोक्सांनी मेळच्या तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वरवतलें, हें म्हज्या उडासाक करात. Bawa tersebut pergatuya. बापा आमी तुजे मनियारी आनी तुजी परजा तुज्या पुता आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताच्या कश्टा मरणाचो पुना जिवनपणाचो आनी सर्गा सडण्याचो भक्तीपणे उगडास करता. आनी तुवें दिल्ल्या जायत्या देण्यांतली महिमेवंत देवा आमी तुका समर्पिता. ही निर्मळ पवित्र आनी संपूर्ण बली वो जिवीत संवंडो आनी सोडवणेची काल्स हांचेर तूं प्रसन्न जावन तुजी दयाळ दीस घाल. तुज्या नितीवंत साकरा बेलाची देणी बाबाच्या बापा अब्राहमाचो यज्ञ आनी तुज्या ह्या जगा मेल्किसेदेकाची पटवणी तुवें मानून घेतली, तेच परी हें बलिदान तुका मानवो. सर पोतेदारा बापा तुजो दूत हें बलिदान सरकार तुज्या मुखार व्हरो म्हणून आमी कलतेपणी मागता. अशें ह्या वेदी वयली तुज्या पुताची भोव पवित्र कूड आनी रगत सवतेल्या आम समेस्तांक तुज्या आशिर्वादान आनी देण्यांनी भर. सर्वेस्परा आमच्या मेल्या भावा भयणीची काकूट करी. बाबरताची मोर आसून ती आमचे आदी गेल्यांत आनी विशेवांत आसात तांकां आनी क्रिस्तांतय मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या गोपांत उजवाड सूख आनी शांती मेळो. आनी आमी आमकां पातक्यांक तुज्या अगणीत काकुळतीचेर विस्वास दवरतल्यांक कितें फवत तें पळयनाका, पूण आमचीं पातकां बोगस. आनी जुवांव स्तेफन मातियास बार्नाबास इनास अलेक्सांद्र मार्सेलीन पेद्रू फेलिसिता परपेत अगाता लुसिया अग्नेस
सिसिलिया अनास्तासिया ह्या तुज्या धर्मदूतांच्या आनी रक्त साक्षयांच्या आनी सुमेस्त तुज्या भक्तांच्या जम्यान आमकां एकठांय करी. क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं ताचे उदेशी तूं सुरेस्पुरा ह्यो सोर बऱ्यो वस्तू रसून जिवान आनी आशिर्वादान भरताय, पवित्र करताय आनी आमकां वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकलेलें प्रार्थना संगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी उसी सरकार जाता तशी सुमसरान जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पदकां बोगोस आनी आमकां दाळीन पडोवं दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वस्परा वायटांतली आमकां निवार. दया करुण्या जिवितान सवस्काय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सटवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशानात रेखतलांक आमकां तुज्या उदारका कुळती सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या अपोस्तलांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिवन एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोवें आसो. माया म्हाका सुगूत जावन एकामेकाक शांती दियात. पळया जेजू क्रिस्त ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सुभागी. सम्या तुवें आमचे भितर रावचें म्हाका पवना पण ज्योत्रांच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुडंडगस ना जिविता सांबाळूं. मंगळबाबणीनो क्रिस्त प्रसादाचो वेळवो सोम्याचें मास उंड्या रपी सेवंक वेतांव भक्तीन कुमगार आमी सेवसो जी बेरी तुमगे कुमगार काण घेवेत आतारी कुमगार काण घेवेत. कुमगार येताना मास्क तुमी सकला देवून येया. आतां दवरलो कुमगार भक्तीन तुमी स्विकार करा. कुमगार सेवल्या उपरांत कुमगाराचे कुडके सकला पडनातले बरी सत्राय सांबाळून भक्तीन कुमगार सेवंक तुमकां उलो दिता.
जिजू तुये हार्दिक स्वागत तुका जिवीत नंदन करूंक तुये आमच्या मोगाळ राया आमच्या काळजांत जिजू तुये हार्दिक स्वागत
प्रार्थोया. जेजूच्या आणि आमच्या मगाळा बापा, व्हड्या खुशालकायेन आणि दिनवाशी काळजान आमच्या सोडवंदराच्या जल्माच्या संभ्रमान आम्ही वांटो घेतला. या संवसारांत ताच्या जिविताची भागीदारां तूं आमकां करताय देखून तुज्या भुरग्यांक सोबता तसलें आमचें जिवीत जावं दी आनी सरकार ताच्या महिमेंत आमकां वांटेली कर. या आमी विश्वासान मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. मोगचनो तुमकां समेस्तांक ल्हानांक व्हडांक पिडेस्त प्रायवंतांक समेस्त परगांवांत असलेल्या भाव भयणींक तशेंच माध्यमा मुखांतर हे मिसाचें बलिदान भेटयलेल्या समेस्तांक बाब स्टॅनी फेर्नांडीस संगी मेळोन बगी संतोश बरीत नातालां फेस्ताचे आमच्या वर्त्या क्रिसमस फेस्ताचे उल्हास पटयता आनी तुमकां विश करून म्हणटा विश यू ए व्हेरी हॅपी क्रिसमस टू यू ऑल. बाळग जेसू तुमकां आनी तुमच्या कुटुंबाक आशिर्वादांनी बरोवन दी. ताजें शांत समाधान समृद्धी तुमचे थंय उदंड मापान बरोवन दी म्हूण आमी मागता. प्रते रितीन परगांवांत आसलेल्या आमच्या भाव भयणींक मिसाक एक साथ दिनातलेल्या सर्व आमच्या भाव भयणींक विशेष करून आमी अभिनंदन पटयता. तशेंच फेस्ताचे उल्हास पटयता. ह्या माध्यमा मुखांतर फेस्ताचे मिस बलिदान भेटवून परतो दादूसकाय तांकां फोव जाता. त्या सर्व भक्तिकांक मोगाच्यांक आनी इश्टा मित्रांक नातालां फेस्ताचे उल्हास पटयता आनी बाळका जेजूची आशिर्वादां तुमचेर मागता. ह्या फेस्ताच्या संभ्रम मिसांत शिस्तेन आनी भक्तीपणान वांटेली जाल्ल्या तुमकां समेस्तांक अभिनंदन पटोवन देव बरें करूं म्हणटा. देवस्तुतेन वांटेली जावन मिसाचे अर्थबरीत रितीन भेटवणी करूंक कुमो केल्ल्या सर्वांचो प्रतिरितीन अभ्यासाक येवन काणी काडून क्रियात्मक रितीन वांटेली जाल्ल्या देवस्तुतेन वांटेली जाल्ल्या समेस्तांचो तशेंच ताचें मुखेलपण घेतिल्ल्या देवस्तुती आयोगाची संचालकी मेघना डिसोजा इसो तशेंच देवस्तुती टायप करन आदार दिल्ल्या विल्मा अल्मेडाचो उपकार बावडटा. अपुरबायेचें कॅरल्स गायन केल्ल्या वाड्याकारांचो ताचें मुखेलपण घेतिल्ल्या गुरकार प्रतिनिधींचो समेस्त गायन मंडळीच्या सन्यांचो तशेंच वजंत्र खेळिल्ल्या प्रिन्स्टन सुशांत आनी सर्व संगात्यांचो तशेंच आमच्या कोयंताच्या धर्म भयणींचो आनी समेस्त गायन मंडळीच्या सन्यांचो उपकार बावडटा. अभिनंदन पटयता. तुमकां देव बरें करूं. गर्देन सुगोटो करून बेतलेमाचें दृश्य दोळ्या मुखार हाडून नातालां फेस्ताचो म्हत्व कळीत करूंक आनी फेस्ताची सोबाय चडयलेल्या समेस्त ICYM सांजूद असोसिएशनाच्या सन्यांचो प्रतिरितीन ताचें मुखेलपण घेतिल्ल्या जॅक्सन सल्डाना, चेतन रॉड्रिगस, शेर्विन डिसोजा, नेरी कुटिनो, क्लेन डिस्क्वेल्लो, केनेथ रॉड्रिगस, एंड्री लोबो आनी तांकां संगात दिल्ल्या समेस्तांचो उपकार बावडटा. तशेंच भोव अपुरबायेचें नखेत्र वेळार तांणी घाला तांचो मनपूर्वक उपकार बावडटा. तुमकां देव बरें करूं. अपुरबायेचें लायटिंग्स करून फेस्ताचो दाबाजो चडयलेल्या इवन सावंड्स आनी लायट्स पक्षिगिरे असो आनी ताका संगात दिल्ल्या समेस्तांचो उपकार बावडटा. फेस्ता संदर्भी इगर्ज भोव बऱ्या नितळ करून कुमा केल्ल्या मदर तेरेसा वाड्याकारांचो उपकार बावडटा. फेस्ताचो आदलो दीस आयचो तरी जायती राटावळ आसले तरी पुरसत करन सुमार 10 जाणांनी येवन हो वावर भोव बऱ्यान तांणी केला. गुरकारण आनी समेस्त वाड्याकारांचो उपकार बावडटा. तुमकां देव बरें करूं. अल्तर सोबावन वेदी शंगार येयल्ल्या सर्व रितींची मंडवळ केल्ल्या कोवेंताच्या धर्म भयणींचो प्रतिरितीन सिस्टर मार्गरेट सुपिरियर तशेंच सिस्टर फ्लोरीन आनी सर्व धर्म भयणींचो उपकार बावडटा. तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. सिस्टर थँक्यू व्हेरी मच. हर एका संगतींनी आमकां कुमो करतात जॉयसन डिसोजा, जॉर्ज आनी लुसीबाई,
आनी ती सर्व वावरांनी ती संगात दितात तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. विधी सेवा केल्ल्या अल्तर भुरग्यांचो काळजंतान उपकार बावडटा. मुद्दम मिसान दिवन आदार दिल्ल्यांचो तशेंच फेस्ता बाबतीं फुल्ली फुलाची पाकळी दिवन कुमो केल्ल्या समेस्तांचो उपकार बावडटा. तुमकां देव बरें करूं. आमचे संगीत सदांच आतां दिवन वावुरतात. आमची फिरगस गोडी परिशद उपाध्यक्ष जॅक्सन सल्डाना, कार्यदर्शी शैला डिसोजा आनी समेस्त संद्यांचो तशेंच 21 आयोगाचो संचालक आनी तशेंच 19 आयोगांचे संचालक तशेंच संयोजक चेतन रोड्रिगस हांचो काळजंतान उपकार बावडटा. देवाचे आशिर्वादा मागता. म्हजे संगी मेळोवन म्हाका हातांत दिवन वावुरता आनी कुमो करतात. मनादी बाब स्टॅनी फेर्नांडीस हांचोय काळजंतान उपकार बावडटा. हेच्या संभ्रमाक केक स्पॉन्सर जावन आमकां कुमो केल्या एडवर्ड कुटिनो ल्हान फुलवाडो तसो 70 आनी 4 वर्सांचो 74th जल्मादीस आज वाचन करच्या संदर्भी ताका बागी जल्मादीस मागतना देवाची भरपूर आशिर्वादां बाळकाची जुमारीफात फावो जावन दीत म्हण आमी मागता. आमी कालच्या ब्रेस्तराच्या दिसा पक्षिगिरे पेंटेंत आसा केल्लें क्रिस्मस संवाद कुटा भोव अपुर्बायन जालें. हाची सगळी मंडळ केल्ल्या ICOM YCS सांजूद असोसिएशन कॅथोलीक सभा तशेंच अंतरधर्मीय संवाद आयोग हाच्या सर्व उदेदारांचो संद्यांचो तशेंच संयोजक चेतन रोड्रिगस, उपाध्यक्ष जॅक्सन, कार्यदर्शी शैला डिसोजा आनी तांकां सांगात दिल्ल्या समेस्तांक अभिनंदन. तशेंच जायपुट्टो कुस्वार हाडून दिल्ल्या समेस्त वाड्यागारांक काळजांतान देव बरें करूं. अपुर्बायेचें कार्य नृत्य प्रदर्शीत केल्ल्या आमच्या इस्कॉलाच्या भुरग्यांचो तांकां तरबेत केल्ल्या समेस्त शिक्षकींचो प्रतिरितीन सिस्टर HM सिस्टर एस्तर प्रेमाचो उपकार बावडटा. ब्रेस्तर दिसा खुमसारान दवरलीं. जायतीं जाणां तुमी येवन हो संस्कार तुमी घेतला. 3:30 वरार खुमसाराक तयारी आसली. ह्या वर्सा भोव चड संख्येन येवन ह्या खुमसाराच्या सक्रामेंतांत तुमी वांटेली जाल्यात तुमकां आमी अभिनंदन पळयता. आमच्या भोंवतणीच्या विविध धर्माच्या मुखेल्यांक आमी नेतला फेस्ताचो कुस्वार वांटला. ह्या संदर्भार आमकां सांगात दिल्ल्या बाब स्टॅनी, जॅक्सन सल्डाना, शैला डिसोजा आनी चेतन रोड्रिगस हांचो उपकार बावडटा. म्हाका एका कॉन्फरन्साक सिंधुदुर्ग वचूंक आशिल्ले वरवीं फाल्यां सांजेर तावन 19 तारखेर 29 तारखेर बुधवारा सकाळीं पर्यंत हांव हांगासर आसचो ना. हे संदर्भार म्हजे पासत तुमी मागा म्हण विनंती करता. नव्या वर्साच्या मिसाची देवस्तुती अभ्यास येवच्या आयतारा मिसा उपरांत हांगासर आसतली. देवस्तुती आसलेल्यांनी सुख नासतना अभ्यासाक येवचें. एका ना एक रितीन आदार दिल्ल्या कुमो केल्ल्या तशेंच आमकां प्रते रितीन कुस्वार आनी थोड्यांनी केक धाडून दिल्या तुमचो मनपूर्वकी उपकार बावडटा. तशेंच समेस्तांचो उपकार बावडटा. जर तर कोणाची नांवां चुकोवन गेल्यान तर दया करून बक्षिया. मनशाची अस्कत काही आसा, उणेपण आसा थोडे बोटी न्ही गे, आनी थोडे बोटी जाता तशें. काही चुकोवन गेला जाल्यार बेजार करनाकात, फाटल्यान उलयनाकात. दया करना म्हाका बक्षिया आनी तुमकांय समेस्तांक देव बरें करूं. कोण बरें चिंता तुमकांय देव बरें करूं आसूं दी. फाल्यां सकाळींचे मीस सकाळीं 8 वरार आसा केला. समेस्तांनी नेतल्यांच्या दिसाच्या मिसाक येवंक तुमकां आपोवणें दिता. फाल्यां सांजेर 4 वरार आयताराचें मीस आसा. आसता वरा फाल्यां सांजेर 4 वरार आयताराचें मीस आसा. फाल्यां फेस्त म्हणून दुकरा मास घेवन वत न्हिदचें न्ही. काही दसो दीस आसा आयतार. फाल्यां सांजेर मीस आसा. देखून 2 पारांतलें जेवतालें उणें जेवा, सांजेर घट्ट जेवा परतून. कळ्ळें गी. देखून सांजेर मिसा येतालें आनी उडास दवरचें. शनिवारा सांजे तुमी मिसाक येवंक आसा. देखून मतीन दवरचें. आयताराच्या कैदाच्या मिसाक तुमी येवचें. आयतारा सकाळीं 8 वरार एकच मीस. त्या दिसा दोतोर नासची ना. मिसा उपरांत देवस्तुती प्रॅक्टीस आसा. आतां मिसा उपरांत ICOMच्या मुखेलपणाखाल मोठें कार्य आसा. फकत केक कट करूंक आनी वांटूंक, उपरांत केक ड्रॉ आनी एक कॅरल्स सिंगींग आसतलें. उपरांत मोठी आवजी आसतली. आवजी टिकेटी थोड्यो तुमकां मेळ्ळ्यो म्हण चिंता. आवजी आसा. देखून ह्या मोठ्या कार्याक रावन आदार दिवंक तुमकां उलो दिता. कोणें तुवेच्यांनी एक घडी भर तुमी रावचें. निमाणें गीत जाताना बाळकाचो उमो आसतलो. तुमी 2 लायन करन हांगासर कुमगाराक आयले बरी येवचें आनी बाळकाक नमान करचो. म्हणजे मगच्या भावानो भयणीनो ओमिक्रॉन पिडा तुमी जाणांत आसा.
जागृत सांबाळा सरकारान सांगला जागृत सांबाळीचे मास्क घालीचे म्हणून मास्क घाला जागृत सांबाळा आनी खंडीत देव तुमचेर भरपूर आशिर्वाद घालूं म्हणून तुमकां विशेष करून मागता. परत तुमकां समेजता हांव संतोष बरयत नताला फेस्ताचे शुभाशय पटयतां आनी समेजतांक हांव बागी संतोष बरयत फेस्त मागता. परत तुमकां समेजतांक देव बरें करूं. आतां कांय थोड्यांनी इल्लीशी कुमो केल्या तांची नांवां सांगता आनी प्रधान याजक तांकां मनाची वात दितले. इलियस कुटिनो सांजूद वडो 1000 रुपये. जेरी कुटिनो आनी कुटुंब सांजूद वडो 1000 रुपये. फ्लोरा डिसोजा सांजूद वडो 2000 रुपये. सिलोन सिक्वेरा नित्यादार वडो 2000 रुपये. रिशेल डिसोजा मदर तेरेजा वडो 1000 रुपये. गिल्बर्ट पिरेरा पवित्र काळजा वडो 85 रुपये. हे सर्व आनी मनपूर्वक उपकार बावडटा. देवाची भरपूर आशिर्वाद तुमचेर आनी तुमच्या जिविताचेर कुटुंबाचेर आमी मागता. तर कोणाची नांव असू करून गेल्यार मुखार या. समेस्ता उभी रावया. सर्वेस्पो तुमचे सोफे असो. दबाजीक आशिर्वादा खातीर तुमची तकली बगवयात. अगणित मोगाळ बापान आपल्या पुताच्या मनशापणा वरवीं मनशा मदलो काळोख पयस केलो आनी ताच्या महिमेवंत जल्मा वरवीं ही पवित्र रात आनी परजळीत केली. तसो बापू आगुणाचो काळोख पयस करूं आनी सुगुणाच्या उजवाडान तुमची काळजां बरो. बापान आपल्या पुताच्या जल्माची संतोषभरीत खबर गवळ्यांक दिवंक आपल्या दुतांक पाठयले. तसो बाप तुमची काळजां संतोषान बरो आनी शुभवर्तमानाचे दूत तुमकां करो. बापान आपल्या पुताच्या मनशापणा वरवीं सर्ग आनी संवसारा मदें एकवट घडोवन हाडलो. तो तुमकां आपली शांती आनी इस्तगात दिवं आनी सर्गींच्या सुखाक तुमकां पावो. आनी सर्व पदभेदा देव बाप पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. वचोन याद क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा.
आशीर्वाद बगीन कसचे कुर्वेन निवरम कामचे देवा आमच्या दुस्मंतले पापाच्या आणि पुताच्या आणि पवित्रात्म्याचे नावी